वास्कोच्या मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात जल्मठेपेची ख्यास्त भोगपी आरोपींक बेगीनूच मुक्त करपाचो उच्च न्यायालयान आदेश दिलो। गोंय सरकारान ह्या आरोपींक मुक्त करपाक न्हयकार दिल्लो। आरोपींनी सरकाराच्या निर्णयाक आव्हान दिलें जाल्यार मंदाराच्या बापायन राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या शिफारसीक गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयात आव्हान दिलें। दोनूय वटेनच्या याचिकेचेर सुनावणी पुराय जाले उपरांत उच्च न्यायालयान आपलो निवाडो राखून दवरिल्लो। बिरेस्तारा ह्या प्रकरणात निवाडो दितना आरोपींक मुक्त करपाचो आदेश दिलो। 2006 वर्सा पुराय गोंयांत खवदळ घातिल्ल्या मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणाक आता 20 वर्सां जाली। 14 ऑगस्ट 2006 वर्सा वास्कोच्या मंदार सुर्लकाराचे अपहरण जाल्ले। पैशा खातीर स्वताच्या इश्टाचे अपहरण करून ताच्या बापाय कडल्यान 50 लाख रुपया खंडणी घेवपाचो कट आरोपी रोहन पै धुंगट, नफियात शेख, शंकर तिवारी, जेविता रायन पिंटो आणि अल सलेता बेग हांणी रचिल्लो। ते उपरांत खंडणीची रक्कम मेळोंक नाशिल्ल्यान मंदाराचो खून करून हातपाय बांदून दवरिल्ले अवस्थेत आल्लकेरी वाठारात ताची कूड मेळिल्ली। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्ली। ह्या प्रकरणात बाल न्यायालयान 23 जून 2014 ह्या वर्सा रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी, नाफिया शेख आणि जेवितो रायन पिंटो ह्या 4 जाणांक आजीवन बंदखण आणि दंडाची ख्यास्त फर्मायिल्ली। कितलेशेच फावटी आरोपींक मुक्त करपाची शिफारस राज्य ख्यास्त पुनरावलोकन मंडळान केल्ली, मात सरकारान हाका न्हयकार दिल्लो। तशेंच मंदाराच्या बापायन लेगीत आरोपींच्या सुटकेक हरकत घेतिल्ली। राज्य ख्यास्त पुनरावलोकन मंडळान परतून एक फावट 21 मे 2025 वर्सा आरोपींक बेगीन सोडपाची शिफारस केली, पूण राज्य सरकारान परतून आरोपींक सोडपाक न्हयकार दिलो। ह्या सरकाराच्या न्हयकाराक आरोपींनी आव्हान दिल्ले जाल्यार मंदाराच्या बापायन उच्च न्यायालयात मंडळान सुटके खातीर केल्ले शिफारसीक आव्हान दिल्ले। न्यायालयान ही केस आयकली तेन्ना आरोपी कडल्यान दंड भरूंक नाशिल्ल्याचे स्पश्ट जाले। ते प्रमाण आरोपींनी 30 जुलयाक दंड भरलो। मजगती सगळ्या वटांनी सुनावणी करून ह्या प्रकरणात न्यायालयान आपलो निकाल राखून दवरिल्लो। बिरेस्तारा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान तांची बेगीन सुटका करपाचो आदेश दिलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।